म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, नमस्कार. आयज देव दिपावलीची पवित्र परब आसा. आयज गुरू नानक देव हांचे लेगीत पवित्र पावन प्रकाश पर्व आसा. हांव संवसारभरांतल्या सगळ्या लोकांक आनी सगळ्या देशवासियांक ह्या पवित्र परबे निमतान हार्दिक परबी भेटयतां. ही गजाल लेगीत खूब सूखदिणी आसा की 1.5 वर्सां उपरांत करतारपूर साहिब कॉरिडोर आतां परतून उक्तो जाला. इश्टानो, गुरू नानकजी हांणी सांगलां, विच्च दुनिया सेव कमाइये ता दरगाह बैसन पाइये. म्हळ्यार जिणेंत सेवेचो मार्ग आपणायल्यारूच जीण यशस्वी जाता. आमच्या सरकारान ह्याच भावनेन देशवासियांची जीण सोंपी करपाचो यत्न केला. कितल्योशोच पिळग्यो जें सपन खरें जावपाची वाट पळयताल्यो, भारत आयज त्या सपनाक पुराय करपाचो खूब यत्न करता. इश्टानो, आपल्या 5 दशकांच्या भौशीक जिणेंत हांवें शेतकारांच्या त्रासाक, तांच्या आव्हानाक खूब लागींसावन पळयलां, अणभवलां. हे खातीर जेन्ना देशान म्हाका 2014त प्रधानमंत्री म्हूण सेवा करपाची संद दिली, तेन्ना आमी शेती विकास, शेतकार कल्याणाक सर्वोच्च प्राथमिकता दिली. इश्टानो, ह्या सत्या कडेन खुबशे लोक अज्ञात आसात की देशांत 100रांतले 80 शेतकार ल्हान शेतकार आसात. तांचे लागीं 2 हेक्टर परस लेगीत उणी जमीन आसा. तुमी कल्पना करपाक शकतात, ह्या ल्हान शेतकारांची संख्या 10 कोटी परस लेगीत चड आसा. तांच्या पुराय जिणेचो आदार होच जमनीचो ल्हानसो कुडको आसा. हीच तांची जीण आसा आनी ह्या ल्हानशा जमनीच्या आदारानूच ते आपलो आनी आपल्या परिवाराचो सांबाळ करतात. एके पिळगी कडल्यान दुसरे पिळगे मेरेन वतना जावपी वांटे ह्या जमनीक आनीक ल्हान करतात. हे खातीर देशांतल्या ल्हान शेतकारांची आव्हानां उणी करपाक आमी बियां, विमो, बाजार आनी बचत ह्या सगळ्या मळांचेर चारूय वटयां काम केलां. सरकारान बऱ्या दर्जाच्या बियां वांगडाच शेतकारांक नीम कोटेड युरिया, सॉयल हेल्थ कार्ड, मायक्रो इरिगेशन सारख्या सुविधांकडेन लेगीत जोडलां. आमी 22 कोटी सॉयल हेल्थ कार्ड शेतकारांक दिल्यात आनी ह्या विज्ञानीक अभियानाक लागून एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लेगीत वाडलां. इश्टानो, आमी फसल बिमा योजना अदीक प्रभावी केल्या. हाच्या आटापा खाला चड शेतकारांक हाडलां. संकश्टाच्या वेळार चडांत चड शेतकारांक सोंपेपणान मजत मेळची हाचे खातीर लेगीत पोरने नियम बदल्ले. हाका लागून फाटल्या 4 वर्सांत 1 लाख कोटी रुपयां परस अदीक भरपाय आमच्या शेतकार भाव भयणांक मेळ्ळ्या. आमी ल्हान शेतकार आनी शेतांत काम करपी श्रमिकां मेरेन विमो आनी पेन्शनची सुविधा लेगीत घेवन आयल्यात. ल्हान शेतकारांच्या गरजांक पुराय करपा खातीर थेट तांच्या बँक खात्यांत 1,62,000 कोटी रुपया ट्रान्स्फर केले, थेट तांच्या खात्यांत. इश्टानो, शेतकारांक तांच्या मेहनतीच्या बदल्यांत उत्पादनाचें योग्य मोल मेळचें हाचे खातीर लेगीत जायतीं पावलां उखल्लीं. देशान आपल्या रुरल मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चराक घटमूट केलें. आमी MSP तर वाडयलीच, वांगडाच रेकॉर्ड सरकारी खरेदी केंद्र लेगीत उबारलें. आमच्या सरकारा वरवीं केल्ल्या उत्पादन खरेदीन फाटल्या जायत्या दशकांचे रेकॉर्ड तोडल्यात. देशांतल्या 1000 परस अदीक बाजारांक ई-नाम येवजणे कडेन जोडून आमी शेतकारांक खंयच्यानूय आपलें उत्पादन विकपाचो एक प्लॅटफॉर्म दिला आनी हाचे वांगडाच देशभरच्या शेती बाजारांचें आर्विल्लेकरणाचेर आमी कोट्यांनी रुपया मोडल्यात. इश्टानो, आयज केंद्र सरकारचें शेती बजेट आदल्या तुळेन 5 पटींनी वाडलां. दर वर्सा 1.25 लाख कोटी रुपयां परस अदीक शेतीचेर खर्च जातात. 1 लाख कोटी रुपयांच्या एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड वरवीं गांव आनी शेतां लागसार सांठवण वेवस्था, शेती उपकरण सारख्या सुविधांचो विस्तार ह्यो सगळ्यो गजाली नेटान जातात. ल्हान शेतकारांची शक्त वाडोवपा खातीर 10,000 FPO शेतकार उत्पादक संघटना घडोवपाचें अभियान सुरू आसा.
हाचेर लेगीत लागीं 7,000 कोटी रुपया खर्च करतात. मायक्रो इरिगेशन फंडचें वांटप करपाक लेगीत दुपेट करून 10,000 कोटी रुपया केलां. आमी क्रॉप लोन लेगीत दोट्टी केलां, जें अंदू 16 लाख कोटी रुपया जातलें. आतां जनावरां पाळप्यां मदीं नुस्तें वेवसाया कडेन जोडिल्ल्या आमच्या शेतकारांक लेगीत किसान क्रेडिट कार्डचो लाव मेळपाक सुरवात जाल्या. म्हळ्यार आमचें सरकार शेतकारांच्या हिता खातीर शक्य ते सगळे उपाय घेता, सेगीत एका फाटल्यान एक नवीं पावलां मारत आसा. शेतकारांची अर्थीक स्थिती सुदारची, तांची समाजीक स्थिती घटमूट जावची हाचे खातीर पुराय इमानदारीन वावर करता. इश्टानो, शेतकारांची स्थिती सुदारपा खातीर ह्याच महाअभियान खाला देशांत 3 शेती कायदे हाडिल्ले. हेत हो आशिल्लो की देशांतल्या शेतकारांक, खास करून ल्हान शेतकारांक आनीक शक्त मेळची, तांकां आपल्या उत्पादनाचें योग्य मोल आनी उत्पादन विकपा खातीर चडांत चड पर्याय मेळचे. जायतो काळ देशांतले ही मागणी शेतकार, देशांतले शेती जाणकार, देशाचे शेती अर्थशास्त्रज्ञ, देशांतल्यो शेतकार संघटना सेगीत करताले. हाचे आदीं लेगीत जायत्या सरकारांनी हाचेर मंथन केलें. हे खेपे संसदेंत चर्चा जाली, मंथन जालें आनी हे कायदे हाडले. देशांतल्या कोनशांनी, कोट्यांनी शेतकारांनी, जायत्या शेतकार संघटनांनी हाका येवकार दिलो, समर्थन केलें. हांव आयज त्या सगळ्यांचो खूब खूब उपकारी आसा. तांकां उपकार आठोवपाक सोदतां. इश्टानो, आमचें सरकार शेतकारांच्या कल्याणा खातीर, खास करून ल्हान शेतकारांच्या कल्याणा खातीर, देशांतल्या शेती मळाच्या हिता खातीर, देशाच्या हितांत गांव गरिबांच्या परजळीत फुडारा खातीर पुराय सत्यनिश्ठेन, शेतकारां कडेन आशिल्ल्या पुराय समर्पण भावनेन, शुद्ध हेतू वरवीं हे कायदे घेवन आयिल्ले. मात इतली पवित्र गजाल, पुरायपणान शुद्ध, शेतकारांच्या हिताची गजाल आमी आपले सगळे यत्न करून लेगीत कांय शेतकारांक समजावपाक शकले ना. जरी शेतकारांचो एक वर्ग हाका विरोध करतालो, मात तरी लेगीत तो आमचे खातीर म्हत्वपूर्ण आशिल्लो. शेती अर्थशास्त्रज्ञांनी, विज्ञानिकांनी, प्रगतीशील शेतकारांनी लेगीत तांकां शेती कायद्याचें म्हत्व समजावपाचो खूब यत्न केलो. आमी पुराय नमळायेन, उक्त्या मनान तांकां समजायत रावले. जायत्या माध्यमां वरवीं व्यक्तिगत आनी सामुहीक चर्चा जायत रावली. आमी शेतकारांच्या मुद्द्यांक, तांच्या तर्काक जाणून घेवपांत कसलीच कसर बाकी दवरली ना. कायद्याच्या ज्या तजविजांचेर तांकां आक्षेप आशिल्लो, सरकार तांकां बदलपाक लेगीत तयार आशिल्लें. 2 वर्सां मेरेन आमी ह्या कायद्याक सस्पेंड करपाचो लेगीत प्रस्ताव दिलो. इतले मजगतीं हो विशय माननीय सर्वोच्च न्यायालयांत लेगीत पावलो. ह्यो सगळ्यो गजाली देशा मुखार आसात. हे खातीर हांव तांच्या अदीक विस्तारांत वचचो ना. इश्टानो, हांव आयज देशवासियां कडेन क्षमा मागून खऱ्या मनान आनी पवित्र काळजान सांगपाक सोदतां की घडये आमच्या तपस्येंत कितें तरी उणाव उरला आसतलो, जाका लागून दिव्याच्या उजवाडा सारखें सत्य स्वता शेतकार भावांक आमी समजावपाक शकले ना. आयज गुरू नानक देवजी हांचें पवित्र प्रकाश पर्व आसा. हो वेळ कोणाकूच दोश दिवपाचो न्हय. आयज हांव तुमकां, पुराय देशाक हें सांगपाक आयला की आमी तिनूय शेती कायदे फाटीं घेवपाचो, रिपील करपाचो निर्णय घेतला. ह्या म्हयन्याच्या निमणें सुरू जावपी संसद सत्रांत आमी ह्या तिनूय शेती कायद्यांक रिपील करपाची संविधानीक प्रक्रिया पुराय करतले. इश्टानो, हांव आयज आमच्या सगळ्या आंदोलनकारी शेतकार इश्टां कडेन आग्रो करतां की आयज गुरू पर्वचो पवित्र दीस आसा. आतां तुमी आपापल्या घरा वच्चें, आपल्या शेतांत वच्चें, आपल्या परिवारा कडेन वच्चें. येयात, एक नवी सुरवात करुया, नव्यान मुखार सरुया. इश्टानो, आयच्याच दिसा सरकारान शेती कडेन जोडिल्लो आनीक एक म्हत्वाचो निर्णय घेतला. झिरो बजेट शेती म्हळ्यार सैमीक शेतीक उर्बा दिवपा खातीर देशाच्या बदलत्या गरजांक मतींत दवरून क्रॉप पॅटर्न वैज्ञानीक पद्दतीन बदलपा खातीर MSPक आनीक प्रभावी तशेंच पारदर्शी करपा खातीर
अशा सगळ्या विशयांचेर फुडाराक नदरे मुखार दवरून निर्णय घेवपा खातीर एक कमिटी घडयतले. ह्या कमिटींत केंद्र सरकार, राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी आसतले, शेतकार आसतले, शेती विज्ञानीक आसतले, शेती अर्थशास्त्रज्ञ आसतले. इश्टानो, आमचे सरकार शेतकारांच्या हिता खातीर काम करीत आसा आनी हाचे मुखार लेगीत करीत रावतलें. हांव गुरू गोविंद सिंगजी हांच्या उतरांनी म्हजें म्हणणें समाप्त करतां. देह सिवा बरु मोही इहै शुभ कर्मन ते कबहू न टरूं. हे देवी, म्हाका हो वर दी की हांव शुभ कर्म करपा सावन केन्नाच फाटीं सरचो न्हय. जें केलें तें शेतकारां खातीर केलें, जें करता तें देशा खातीर करता. तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादा वरवीं हांवें मेहनतींत हाचे आदीं लेगीत कसलोच उणाव दवरलो ना. आयज हांव तुमकां विश्वास दिवपाक सोदतां की आतां आनीक मेहनत करतलों, जे वरवीं तुमचीं सपनां साकार जावचीं, देशाचीं सपनां साकार जावचीं. तुमकां खूब खूब धन्यवाद. नमस्कार.